नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां परतून एकदा येवकार. हॅलो दोतोर ही कार्यावळ म्हणजे आमचे टू वे चॅनल. वैजकी मळावयली माहिती तुमचे मेरेन पावोवपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न. आनी आयचे हे कार्यावळीन आमचे बरोबर आसात गोवा मेडिकल कॉलेजचे डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर गुरुप्रसाद पेडणेकर, जे बायलां रोग विभागाचे तज्ञ डॉक्टर आसात. आनी तुमचे जे प्रश्न आसतले ते तुमच्यानी आमकां विचारूं येता तेन्ना तयार रावात. आनी ही आसा तांची वळख. डॉक्टर गुरुप्रसाद पेडणेकरान 1989 MD इन ऑब्स्टेट्रिक्स अँड गायनकॉलॉजीन पुराय केली. तेच भशेन DGO आनी DNB ह्यो डिग्री आत्मसात केल्यो. तांणी गायनेक एंडोस्कोपिक सर्जरीन एडवान्स ट्रेनिंग घेतल्या. सध्या ते गोवा मेडिकल कॉलेजीन ऑब्स्टेट्रिक्स अँड गायनकॉलॉजीचे डायरेक्टर प्रोफेसर म्हणून वावुरतात. तर आज आमच्या बरोबर आसात, जशें तुमकां आतांच सांगलां, डॉक्टर गुरुप्रसाद पेडणेकर. आनी आयचो जो विशय आसा तो बायलांची मासीक पाळी आनी येवपी वंध्यत्व हाचे संबंदान आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार मासीक पाळी हो एक जरी बायलांचो पळय सर्वसाधारण कॉमन अशें जरी एक एस्पेक्ट असो दिसलो, म्हणजे बायलांचें बायलपण जें आसा तें ह्या मासीक पाळयेच्या संदर्भानच आसा. डॉक्टर, ही आयची जी कार्यावळ आसा ती आमी ह्या मासीक पाळयेचेर चड फोकस करून घेवया, कारण हाचे विशीं कितलेशेच लोकांच्यो कितलेशाच बायलांच्यो तक्रारी आसात ज्यो प्रॉपरली एड्रेस करनात. म्हणजे खुबशे फावटी बायलां किंवा चलयां दोतोरा कडेन वचपाक लजतात म्हणा किंवा आनी कितें, की ना ते तशेंच तें अशें म्हणून एक्सेप्ट करतात. पण हाका लागून आमी जेन्ना आमच्या क्लिनिकल प्रॅक्टिसीन पळयता की खुबशे पेशंट म्हणजे खुबशी बायलां मागीर लेटर ऑन दे लीड टू इनफर्टिलिटी, वीच इज अ मेजर एस्पेक्ट. हे जे बायलपण जें आसा किंवा मासीक पाळयेचो सगळो जो फिलॉसॉफी आसा किंवा फिजिओलॉजी आसा ती हाचे भोंवतणीच गुंतलेली आसा. तेन्ना मातशें म्हाका सुरवातीक तुमी थोडक्यान आमकां सांगा की मासीक पाळयेची फिजिओलॉजी कशी आसता, म्हणजे हाची जी म्हणजे शास्त्रीय मिमांसा करतना मासीक पाळी म्हणजे कितें, ती कित्या खातीर जाता, ताची पद्दत. मासीक पाळी सुरवात जाता प्युबर्टीन जेन्ना गर्ल वता, म्हणजे चली भुरगे जेन्ना प्युबर्टीन वता तेन्नाच्यान सुरवात जाता. पयलीं सादारण 13 ते 14 वर्सांचेर जाताली. आतां बिकॉज ऑफ वेरियस इन्फ्लुएन्सीस म्हणजे टीव्ही आनी मॉडर्नायझेशन जाला म्हणून ही मासीक पाळी बेगीन येता. सादारणशे 9 ते 10 वर्सांचेरूच ही मासीक पाळी सुरू जाता. ताका सगळें डिपेंड आसता हॉर्मोन्सा प्रमाणे हें जाता. सुरवातीक जेन्ना मासीक पाळी जाता तेन्ना ती सारकी म्हयन्यान येना. म्हणजे हरशी नॉर्मल मासीक पाळी जाता ती 28 दिसान येवंक जाय. जेन्ना ती पयली सुरू जाता तेन्ना ओव्युलेशन म्हणजे ताती फॉर्म जावप हें बरोबर जायना. ते सारकी घडी बसलेली आसना, कित्याक निकतेशें सैमान मासीक पाळी सुरू केल्ली आसता. मागीर जसो जसो वेळ वता तशें ओव्युलेशन सारकें वेळोवेळ घरून येता आनी 28 दिसांनी ही मासीक पाळी सुरू जाता. त्या खातीर चली भुरग्याक जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना मासीक पाळी खूब दीस जावपाक शकता. 2 कारणां आसता. एक म्हणजे निकतीशी ताजी मासीक पाळी सुरू जाल्ली आसता आनी ताका ती संवय आसना. दुसरें म्हणजे ओव्युलेशन म्हणजे ताती न फॉर्म जाल्ल्या कारणान मासीक पाळी सादारणशे 1.5 म्हयने 2 म्हयन्याचे फुडें फाटी जाता. आनी नवेच मासीक पाळी सुरू जाल्ली आसल्या कारणान त्या भुरग्याक मातशी चिंता पडटा. त्या खातीर मासीक पाळी येवच्या पयलीं तेज्या आवय बापायन म्हणजे पेरंट्सांनी ताका सांगूंक जाय की अशें हे नैसर्गीक सैमान तयार केल्लें हें आसा, नाल्यार ते एक दीस सडनली ताका आंगार जातलें रगत आनी तें मागीर काचाबूल जावपाक शकता. जशी जसो वेळ वता मागीर तशी तशी ती मासीक पाळी थाराव्यार बसता. आनी चली भुरगे येतना तुका अमकेच नंबर ऑफ ओवा जाका आमी तांतयां म्हणटा ते घेवन येता. सादारणशे अबावट 400 आसता ते. म्हणजे तुका नॉर्मल चली भुरग्याक 400 सुमार मासीक पाळी येता आनी मागीर हळू परत बंद जातना जाका आमी पेरीमेनोपॉज म्हणटा. म्हणजे बंद जाल्ली नासता तेन्ना बंद जातना परत 2 म्हयने 3 म्हयने अशें वता आनी मागीर हळू ती बंद जाता जाका आमी मेनोपॉज म्हणटा. आतां हातून डॉक्टर मातसो हांव इंटरप्ट करता. तर पळोवपाक तुमकां आतां सांगता म्हणजे ही जी मासीक पाळयेची पार्श्वभूमी तुमी आयकली. आतां तुमचे जे आमकां प्रश्न आसतले ते आमकां विचारात 24904444 आनी 24904445 ह्या दोनां पैकी एका नंबराचेर फोन करात. फोन करतना तुमच्या घरातल्या टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात किंवा थोड्या वेळा खातीर टीव्हीचा आवाज सामको म्यूट करात आनी फोन करात. स्पश्ट विचारात. ही फक्त पार्श्वभूमी आशिल्ली की मासीक पाळी म्हणजे कितें. आता तुमकां प्रश्न कळल्याच आसतले. हळू आमकां प्रश्न विचारपाक सुरू करूयात. डॉक्टर एक मिनिट, कॉल आयिल्लो आसता. हॅलो डॉक्टर. हां एक बायल गुरुवार आसता नुवेंच्यान उलयता. हां उलय बाय. एक बायल समज गुरुवार आसतना तेका जालो आसता फायब्रॉइड आनी तो मागीर ऑपरेशन तुमी पार्ट जाल म्हणटरी कितल्या तेंपान कोताय आनी ते तपासून वयता थिंगा पेरंट्सां मातशें कितें सांगपा जाय तुमी. बोगले तुमी म्हाजी कोणान दवरनाय न्हू थिंगा.
बरं म्हणजे तू माझे आम मातशे दुसपा गुंडोळेस जाता. हय तसं आमचो करण्याचे प्रयत्न असता तरी प्रश्नांक जाप डॉक्टर दितले. फायब्रॉइड सगळे काडपाचे आसना ही पहिली गोष्ट लक्षात दवरूंक जाय. दुसरी गोष्ट म्हणजे जे फायब्रॉइड व्हडले असता आणि प्रेग्नन्सी ऑलरेडी असता पळय तेन्ना फक्त आमी वेट अँड वॉच म्हणजे पळोवपाचें कितें ह्या फायब्रॉइडाक फुडें कितें जातलें तें. एकदा डिलिव्हरी जाली म्हणजे सुटका जाली की मागीर 6 आठवड्यांनी पूर्ववत स्थिती येता म्हणजे प्री प्रेग्नंट सिच्युएशन इन द फिमेल ऑर द लेडी इन द युट्रस. तेन्ना मागीर तो सोनोग्राफी करून फायब्रॉइड केदो आसा तो पळोवंक जाय एक. आनी दुसरें म्हणजे फायब्रॉइड खंयच्या भागान आसा. आतां हांगा पळय दाखयला न्ही हो इंट्राम्युरल फायब्रॉइड. हो पळय आसा तो कॅविटीन म्हणजे भितर सबम्युकस फायब्रॉइड आसा. म्हणजे सिच्युएशन ऑफ फायब्रॉइड तो खंय आसा पिशवेन तें इम्पॉर्टंट. सगळे फायब्रॉइड सांगिल्ल्या प्रमाणे काडपाचे नासता. जे फायब्रॉइड तुका इंट्राम्युरल आनी व्हडले असता म्हणजे व्हडले म्हणजे आमी सदांच फायब्रॉइड सांगतना सेंटीमिटरांनी सांगिना म्हणजे ती गुरवार असली जाल्यार कितले वीक्स कितले आठवडे आसपाचे ह्या हातून सांगता. त्या प्रमाणे सांगत जाल्यार 12 आठवड्या वयर फायब्रॉइड असता ते चडशे काडचे पडटा एक. दुसरे ताज्याहून धाकटे फायब्रॉइड असले जाल्यार मागीर ते जर सिम्पटम्स म्हणजे ताका कितें प्रॉब्लेम करता म्हणजे मेनोरेजिया जाका आमी आंगार रक्ताचे खूब वचप मासीक पाळी किंवा परत परत गुरवारपण पडप मिसकॅरेज जावप अशें जाल्यार काडचें पडटा. त्या खातीर 6 आठवडे डिलिव्हरी जाले की मागीर परत पेशंटाक तपासून केदो फायब्रॉइड आसा कितें सिम्पटम्स जाता ह्या प्रमाणे ते डिसिजन घेवपाचें आसता. हो तिचो प्रश्न आशिल्लो दिसता. आणि दुसरें म्हणजे ताणें विचारिल्लें दॅट आय थिंक विल बी टेकन केअर. चडशें कितें आसता तुका खूब गर्दी आसल्यार तुका आमचो प्रयत्न आसता की आमी सदांच सगळें एक्सप्लेन करता म्हणजे कितें सिच्युएशन आसा आनी कशें फुडें कितें जातलें तें एज फार एज पॉसिबल आमी सांगपाचो प्रयत्न करतात. दुसरें म्हणजे कितें आसा तांकां तांच्यांनी ओपीडी अटेंड केला आसतना तांकां कळ्ळें आसतलें कितली गर्दी आसता आनी रिएश्युरन्स हे सदांच आमी दिता. म्हाका दिसता डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो डॉक्टर हांव फोंड्यासून प्रभुनगरसून मिसेस वासंती शिंगवे उलयतां. ते डॉक्टर कितें जालें म्हाजी मासीक पाळी 2 वर्स पयलीं थांबली. ताजे नंतर आतां न्ही म्हाका सामके हात आनी पाय सामके हें जाता नमनस येता म्हाका हाताक आनी पांयाक आनी सामके हें जाता म्हणल्यार कितें काम करता जाल्यार दीसभर नमनस आसता म्हाका. तुमची वर्सां कितली? वर्सां 53. अच्छा. नॉर्मली शी इज गॉन इन टू मेनोपॉज म्हणजे ते मेनोपॉज म्हणजे मासीक पाळी तिची थांबल्या म्हणजे रजो निवृत्ती अशें म्हणटात. ते सादारणशे एनी टायम बिटवीन म्हणजे 45 ते 55 वर्सां ह्या पर्यंत केन्नाय जावपाक शकता. हें जालें की तुका बॉडींतले इस्ट्रोजन हॉर्मोन्स जे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता पळय ते बंद जाता म्हणून हे सगळे प्रॉब्लेम जावंक जाता. आतां पांय दुखप हात दुखप हें युजली इस्ट्रोजना खातीर जायना पूण बाकीचे सिम्पटम आसा थकवा येवप म्हणजे एक थोडे लोक म्हणटा की एक फेमिनिटी लूज जाता अशें कांय जायना तशें पूण तुका पाल्पिटेशन जाता सडनली रातचे एकदम हॉट फ्लशीस म्हणटा आंग गरम जालें आंग एकदम गरम जावन येता थंडी पयली खाता आनी मागीर चप करून घामा घुम जाता पळय ते अशें जाता किंवा बेश्टे राग जावप इरिटेबल जाता बेश्टे कोणाचेर तापप अशें जाता. हे सगळे मेनोपॉजल सिम्पटम्स आसता आनी ताका उपाय आसता. आतां मेनोपॉजल सिम्पटम्स जाता इस्ट्रोजन ना म्हणून सो आयडियल थेरपी म्हणजे आयडियल उपाय ताका इस्ट्रोजन दिवप इस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट ऑर हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी. पूण सगळ्या पेशंटांक आमी हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी दिना कित्याक तर ह्या हॉर्मोन्साक सायड इफेक्ट आसता. हॉर्मोन्स कॅन कॉज अननेसेसरी सायड इफेक्ट्स. त्या खातीर पेशंटाक पळोवचो पडटा ताचे बेज लायन इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे तपास रक्ताचे करचे पडटा आनी मागीर डिसायड करचें पडटा म्हणजे खरेंच हाजे पळय जे प्रॉब्लेम्स जाता ते मेनोपॉजा खातीर जाता काय अशें ते सायकोलॉजिकली जाता त्या प्रमाणे मागीर ट्रिटमेंट दिवचो पडटा. हे मेनोपॉजाक लागून जाता ताका आमी हॉर्मोन रिप्लेसमेंट ताका खूब तरेचे हॉर्मोन्स येता इस्ट्रोजन्स येता नाल्यार आमी नॅचरल ऑकरिंग इस्ट्रोजन म्हणजे सोया बिया खावपाचे तो एडवायस दिवपाक शकता फायटो इस्ट्रोजन्स दिवपाक शकता. आनी जाका पळय आमकां दिसता की सायकोलॉजिकली किंवा अशें कित्याक लागून जाता तेन्ना आमी मागीर दुसरी मेडिसिनां दिन किंवा प्लेसोबो दिन पळोवचें पडटा. प्लस ताका एक सायकोलॉजिकल अश्युरन्स मेजर इज कावन्सलिंग एंड एश्युरन्स इज द मेजर थेरपी एंड टू इम्प्रेस म्हणजे तिका सांगपाचें की दीस इज अ नॉर्मल इव्हेंट. बरोबर वॉट हॅज हॅपन टू हर इज नॉट अनयुज्युअल दीस इज अ नॉर्मल इव्हेंट विच हॅज ऑकर्ड इन हर केस. म्हाका सांग डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो या गुड इवनिंग डॉक्टर. व्हेरी गुड इवनिंग डॉक्टर म्हाका कळोंक जाय आसलोलें पिरियड कितू येजांचे बंद जाता
हय त्या डॉक्टर तुम्ही जर ही कार्यावळ पळयता जाल्यार तुमच्या प्रश्नाची जाप ऑलरेडी आतांच डॉक्टरान सांगला की अराउंड 45च्या उपरांत म्हणजे 45 वर्साच्या उपरांत आनी बंद जाता तेन्ना कितको कोटा बंद जाल म्हणून. अच्छा आता तेच ह्या प्रश्नाची जाप थोडीशी दिल्ली आसा तरी पण थोडीशी तांच्यानी ऍड करची. एक्झॅक्ट हांवें निकतेंच सांगला की एक्झॅक्ट एज म्हणजे 45चेरूच बंद जातली अशी ना, पूण सादारणशी आमी रेंज दितना 45 to 52 पर्यंत बंद जावंक जाय. ज्याची पिरियड 52 पर्यंत बंद जायना जाल्यार आमकां पळोवंक जाय कितें हाजी कित्याक बंद जावना, ताका डिलेड मेनोपॉज म्हणटा. डिलेड मेनोपॉजाक थोडी कारणां आसता. थोड्यांची पिरियड तुका 45 पयलीं बंद जावपाक शकता मासीक पाळी, ताका आमी प्रीमॅच्युअर ओवेरियन फेलियर म्हणटा. म्हणजे पिरियड बंद जावच्या पयलीं युजली ती अशी एकदम बंद जायना, पयलीं 1.5 म्हयनो 2 म्हयनो जे फुडें फुडें वता. म्हणजे तेन्ना तुका कळोंक जाय, ताका आमी क्लायमॅक्टरीक फेज म्हणटा पळय, टॅक्निकल वर्ड. म्हणजे आतां ही पेरीमेनोपॉज क्लायमॅक्टरीक, आतां हळू हळू ती मेनोपॉजान वतली. तुका जर तपास करून कळोंक जाय जाल्यार ताका हॉर्मोन एसे करून आमकां सांगूंक शकता की दीस इज डेफिनेटली मेनोपॉज म्हणून. बरोबर. म्हजे चडशे जे आमचे जे बायलां आसा तांकां अशी विनंती आसा की तुमी तुमचे प्रश्न आमकां मुद्दाम विचारात, मन मोकळेपणान विचारात. पाळी संदर्भात ज्यो तुमच्यो तक्रारी आसात त्यो मुजरत आमकां विचारात आनी तुमचे कडेन म्हणजे तज्ञ डॉक्टरांचो सल्लो तुमकां मेळटलो आनी तुमचें मार्गदर्शनय जातलें आनी तुमकां माहिती मेळटली असो आमकां विश्वास आसा. डॉक्टर आमी उलयताले अदर तुमी आमकां सुरवातीक सांगताले की मासीक पाळीचे जे फिजिओलॉजी आसा नॉर्मल, तेन्ना मागीर जशी जशी हें जाता तेन्ना कितें जाता, मासीक पाळी आमकां भायर पळय दिसता ब्लिडींग जाता ते युट्रायन लायनिंगांतल्यान येता. म्हणजे हांगा भितरलो युट्रस आसता पळय थंयच्या लायनिंगांतल्यान म्हणजे कपड्यांक फोर घालता तसो एक प्रकारचो तो फोर कसो तो भायर येता. ताका ती दॅट इज वॉट इज रिवील्ड, म्हणजे ते आमकां दिसता भायर. बरोबर. ताज्या बरोबर ओवेरियन सायकल म्हणजे ओवरी म्हणजे हो पळय आसा ओवरियन टिश्यू, हांगा तांतयां फॉर्म जाता, ती सायमल्टेनियसली चलता आनी ताजें रिफ्लेक्शन ह्या मासीक पाळीचेर दिसता तुमकां. सो तांती फॉर्म हांगा जाता, त्या प्रमाणे ही मासीक पाळी त्या त्या अमक्या अमक्या दिसांनी जाता. सो मेन आयडिया ती तांती फॉर्म जाले की ना, तांती फॉर्म वाडच्या पयलीं हांगा लायनींग आसता पळय ती वाडत वता, जाका आमी प्रॉलिफरेटिव्ह एंडोमेट्रियम म्हणटा. ती वाडपाचें कारण म्हणजे कितें, ती वाडली की देन इट इज रिसेप्टिव्ह टू द इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम, म्हणजे इट इज रिसेप्टिव्ह गर्भधारणा धरपाक ती रेडी जाल्ली आसता. त्या खातीर ही सगळी प्रक्रिया चालू आसता. जेन्ना पळय गर्भधारणा धरिना तेन्ना मागीर प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन येता आनी ते बंद जाता आनी त्या खातीर गर्भधारणा काय धरूंक ना न्ही. मागीर तो सगळो एंडोमेट्रियम भायर सरता, जाका आमी मासीक पाळी म्हणटा. परत मागीर सैमाचो दुसरो प्रयत्न परत सेम अशें जायत रावता, सायकल कंटिन्यू जाता. म्हाका सर डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो सो मातसो एड्रेस करूया. हॅलो 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 या दोतोर हांव सरला जगदीश मडगांवच्यान उलयतां. दोतोर म्हाका जाय जावपाक की जो पण बायलांचो पिरियड चलता तो पण बायलांक कसलेच दुयेंस जावपाची शक्यता खूब कमी आसा अशें म्हणटात. आनी मेनोपॉज जातकीर चड प्रॉब्लेम्स म्हणजे हार्ट अटॅक बी तशे खूब चान्सीस चड आसा. सो हे कितले खरें आसा, ताजे खातीर कितें प्रिकॉशन घेवची पडटली की आफ्टर मेनोपॉज अशें जावपाक शक्यता आसा काय म्हणून, आनी ते जावचे न्ही म्हणून कितें करचें?